स्केल म्हाका दिला माझी दुकान माझं पेपरांचं माझं बल्ली दिसत माझं दान दिलेलं आहे मागीर एक मोठे एका घाली नाही हाज्या 2 हांच्या मोठे करता शॉर्ट केला रेडी दाखवता तुझ्या अर्जरपणान येवका शेतां सोम्या हांव तुज्या येण्याक लागलेता ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिवीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची
सर्वस्व तुका समर्पण थोडो वेळ करसूंक आमी तुजे समोर आसा ये सोम्या दी सोम्या तुजो आदार कृपा बेसांव बऱ्या रितीन हो वेळ करसूंक तुजो मोग सागूंक तुजो अनुभव जोडूंक तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर सदांच उसारूंक म्हाका संतोश दादोसकार भरता कृपे तुझे नांवें मागल्यार आमकां तें मेळटा तुझे नांवें आमी कितेंय उसारल्यार तें आमकां आमच्या जिवितांत लाभता त्याच पातयेन विश्वासान तुजें नांव गावूंक तुजें नांव उसारूंक तुज्या नांवाची स्तुती करूंक म्हज्या जिवितांत सदांच हांव पेसाडटां सोम्या तुज्या नांवाक सदांच महिमा दिता सोम्या जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान सुटके मेळटा जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान सैतान नावता जेसूच्या नावान आमच्या वोंटा सांगोणांका Jesu, 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 Jesu,
आज जेजूच्या नावी आम्ही मागू जेजूचे नाव उसारून आमचे जिवीत जिवोवच्या खातीर जेजूच्या नावाचे महत्व समजोवच्या खातीर हांगासर आमी जेजूच्या समखोर आसाव सोम्या तुझे नाव काडल्यार पुरो देंवसार सयत काल जाता लोकाच्या ग्रंथांत शिसांचे उतर जावन आसा सोम्या तुझे नाव काडल्यार पुरो देंवसार सयत काल जातात पळोवन धांवतात बोवा पुरबायचें उतर मोगाचें न्हू देंवसारा मुखार कोणाकय रावोंक जायना आमकां मनशांक कश्ट पूण सोम्याचें नांव काडल्यार देंवसार सयत पळोवन धांवता कितलें बळाद एक पळया सोम्याचें नांव त्या सोम्याच्या नांवाक आमी सदांच स्तुती गावंक फावो सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणून सोमी जेजू क्रिस्त सावलाक विचारता कोण सोम्या तूं म्हण फाटीं सवाल सावलाचें हांव नजरेचो जेजू तूं कश्टिताय म्हाका म्हज्या लोकांक तूं कश्टिताय आसाय जेजूक तूं कश्टिताय आसाय आनी जेन्ना जेजूचें नांव तो आयकता सगळो कन्वर्ट तर जाता ट्रान्सफॉर्मेशन ताचें थंय जाता आनी एक नवो व्यक्ती जाता आनी पावल जावन वावर करता पळय जेजूच्या नांवाची महिमा म्हळ्यार मोगाच्या न्हू जेजूच्या नांवा वरवीं सगळो कठोर मनीस जावन आसलो क्रिस्तांवांक दूख दितालो तो सावलालो पावल जावन बदलता ही जावन आसा महिमा ही जावन आसा उडविकाय जेजूच्या नांवाची पूण आमी सडावो जावन आमकां जेजूचें नांव ससार जाल्ल्या बरें जाता ना जेजूच्या नांवाचें म्हत्व आमी आज समजूंक जाय मोगाच्या न्हू आमच्या लागीं रुपें ना भंगार ना दुडू ना दुसरें कांय आमच्या लागीं ना पूण जेजूच्या नांवान गूण करची सकत म्हज्या लागीं आसा आमच्या लागीं आसा सांत पेद्रूचें उतर सांत पेद्रू जेजूच्या नांवान थंयसर असल्या त्या पिडेस्ताक गूण करता सोडूंक जायनातल्यान ताका पूण जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन थंयसर तो आपोस्तोल सांत पेद्रू त्या पिडेस्ताक गूण करचें आमकां धर्मदूतांच्या प्रत्येक पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा पळया जेजूच्या नांवाची सकत पळया मोगाचें न्हू जेजूच्या नांवाक बंदिसाडाचे दरवाटे उक्ची करची सकत आसा परत आमकां धर्मदूतांच्या त्या कृत्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी जेजूच्या नांवान मेल्ल्यांक जिवन जावची बुकेल्ल्यांक खाण जावची उसंबळ दर्यो तण जावची सकत आसा देखून तें जेजूचें नांव आमकां खंडीत जावनी अदीक वर्तें जावन आसा जेजूचें नांव अति म्हत्वाचें जावन आसा पवित्रतें जावन आसा त्याच जेजूच्या नांवाक आमी हर एकल्यांनी मान बागोवंक जाय स्तुती गावंक जाय देखून जेजूच्या नांवा सांगता देवाचें नांवय आमी गावया ल्हानशें एक भजन आसा हिंदींत आसा भजता हे मन पिता तेरा नाम भजता हे मन सुता तेरा नाम भजता हे मन आत्मा तेरा नाम भजता हे मन त्रित्वा तेरा नाम बोवा पुरबायचें भजन पयलें हांव गायतां उपरांत तुमी सकडांनी गावचें भजता हे मन पिता तेरा नाम सांगता आमी भजता हे मन पिता तेरा नाम 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 भजता है मन पिता तेरा नाम सकट सांगता भजता है मन पिता तेरा नाम 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 भजता है मन सुता 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 तेरा नाम सुता तेरा नाम
बजताए मन त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा बजताए मन सुता सुता तेरा नाम बजताए आत्मा आत्मा तेरा नाम बजताए त्रित्वा त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम त्रित्वा तेरा नाम। ये मोकळा आमच्या देवा तुझे नाव वो पवित्र वो स्वादिक सत्तेन भरलेलें ते नाव जावन आसा आनी तुवेंच आमकां सोमे जेजू क्रिस्ताक आमकां फाटयल्लोय त्याच सोमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हर एक कोटी मागता सोम्या आनी जें कितेंय मागलें तूं आमकां दिताय देखून आमी तुका स्तुती करता देखून आमी तुका दिन वाजता आज हे देवा त्याच तुझ्या सुम्या जेजूच्या पुताच्या नावी आमी मागोवंक आयल्या हांव सोम्या आमचें मागणें तूं आय त्याच सुम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव आमच्या जिवितांत प्रगट करूं ताची महिमा गावंक ताच्या नांवा खातीर आमचें जिवीत जिवंक ताच्या नांवान आमचे हर एक कश्ट संकश्ट दूख बेजार आयकंत तूं पयस कर सोम्या त्याच सोम्याक जेजूच्या नांवाक आमी मान दिवंक आमी स्तुती गावंक आमकां फावो कर सोम्या आमकां तुज्या बेसांवांनी बरी सोम्या मुखाच्या भावनां आनी भयणीनो सोम्याचें नांवें आमकां जायतें बरेंपण जालां त्याच सोम्याच्या नांवाक आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण आमी ओळखून घेवया आनी आमची जाप जावन दी अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू 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 जेजूच्या नांवान सडवडल्या लाबण केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजूच्या नांवान साक्रामेंत आमकां लाभल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान पातकां आमची नितळ केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान देवाचें उतर आमकां तुवें लाभयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान आमची पिडा शुडा गूण केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान आमचे समस्ये निवारल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान आमकां शांती समाधान संतोष तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान धरल्ली आमची कामां योजना संपूर्ण जाल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान आमच्या जिवितांत भवार्थ रोमल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान आमकां बोक्षांनी दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू सुमयान तुज्या नांवान आमकां हेरांक बोक्षूंक सकत दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान विविध संतां भोगतां आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान याजकां धर्मिकां आमकां तुवें लाभयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान समाज सेवा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान शिक्षपा संस्थे आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान बऱ्यो आस्पत्र्यो चिकित्सा आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान आमच्या जिवितांत विविध अजापां जाल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान आमी भावार्थांत वाडल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान बरें कामां आमच्या मुखांतर हेरां मुखांतर तुवें केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू तुज्या नांवान बरी सैरीक आमच्या चरक्यांक आनी शेड्यांक मेळ दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान बरी कुटुंबां आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका जेजू तुज्या नांवान आमच्या कुटुंबाचे समस्या निवारल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू हे घडी आमचे तोळे आमी दांपया जेजूच्या नांवान जायतें आमी मागलां
जेजूच्या नांवान जायतें बरेंपण आमकां जालां. त्याच जेजूच्या नांवान कितें बरेंपण जालां. आमच्या काळजांत थावन आमच्या मनांत थावन आमी सुम्याक अर्गां दिवया. ते समतें उगडास काडया. जायते फावटी आमी मागता जेजूच्या नांवान, जेजू आमकां तें दी, जेजू आमकां हें दी. म्हणून त्या जेजूच्या नांवाक आनी जेजूक होगळाप दिवंक, अर्गां दिवंक, उपकार वांटोवंक आमी फाटीं सरता. तशें जावचें नाका. सोम्यान सांगचें नाका 10 जण कोडकार नितळ जाल्ले, केवल एकलो मात्र फाटीं आयले, उरले 9 ते खंयसर खंय गेल्यात. तांकां फाटीं येवन देवाची महिमा गावंक सांगूं नागी. तशें जावचें नाका मोगाचें न्हू. आमी देवाची महिमा गावया. जेजूच्या नांवान सर बरेंपण जाल्लें आमी सुम्या लागीं उसारया, सुम्याक अर्गां दिवया. इल्लो वेळ मौन आमी रावया आनी आमच्या जिवितांतली सर बरेंपण जाल्लें आमी उडासा काडया. सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी वळखून ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया एक गीत. कडेन सांगात त्या ताळ्यान सोम्याची स्तुती करून गावया. Rayan sorar, Jesu, tu makasar. Jesu, Rayan sorar, Jesu, tu makasar. Jesu, Raya Sorai, Jesu, tu makasar. Jesu, Raya Sorai, Jesu, tu makasar. तो मुझे तयासा, तो तुझे तयासा. तू मुझे तयासा, तो तुझे तयासा. सर्वांत जियेता. सर्वात जियेता. जेजू राया सोराय, जेजू, तू makasar. जेजू, राया सोराय, जेजू, तू makasar. तुझ्या हाताने आसा, तुझ्या पायाने आसा. तुझ्या हाताने आसा, तुझ्या पायाने आसा. सोनू
केली आराधन ताका आमी केलें सुमयाचें उतर आमी आयकुया आमकां सुमयाचें उतर आयकुच्या खातीर आयती करया तेका उबी रावात सुमया तुजें उतर आयकूंक आमकां बोळ दी कृपा दी सकत आमकां दी तुज्या उतरां मरीफात आमचें जिवीत बरें करूंक कृपेन बरोवंक तेच तुज्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत सजोवंक आमकां तुज्या बेसांवांनी बर आमकां तुज्या कृपेन बर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर माथेवाच्या वांजेलांतलें वाचप अध्याय 1 ओळी 18 तावन 25 म्हणसर क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे मातयेक मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मोरयेक अपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्तीन सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परचेक तेज्या पातकांतली सोडयतलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता देखून बसात मोगाच्या भावनांनी बेनिनो आमी आज एक भोव तो विशय नियाळून आसा जेजूचें भोव पवित्र नांव आमकां हर एकल्यांक तें मोगाचें आमकां हर एकल्यांक तें रुचीचें जेजू आमकां नांव सोडावचो लक्षिलें जावन आसा त्या नांवा विशयान आमी थोडो वेळ नियाळ करया बाहुबली आयकलां आमी तुमी बाहुबली आयकलां जायत्या जाणांनी बाहुबली आयकलां बाहुबली फिल्म 1 and 2 दोन पार्ट बाहुबली फिल्म आयिल्लें त्या फिल्मांतलें एक सीन तुमच्या मुखार दवरूंक अशें येता कितल्या जाणांनी सगळ्यांनी पळयलां आमी चिंता इल्लेशें प्रायोंतांनी खंय घालें पिक्चर म्हणून पळयनासतना आसूंक बरो उण्णी जाल्यार उण्णी हांव तें इल्लेशें विश्लेशण करून सांगता त्या बाहुबली फिल्मांत काम जाता की म्हळ्यार तो जो विलन आसता विलन कालें करता की म्हळ्यार तो राय जावन आसता विलन आनी त्या रायान कालें केलें व्हडलें सयत एक भंगाराची मुर्ती केल्या ताणें व्हडलें आमी खारकोळ गोमटेश्वरा पुराय पळयलां हय की न्ही ताजे उपरांत जेजूचे जिवंतपणाची व्हडली एक इमास आसा खंयच्या एका गांवांत तशें हाजी व्हडली एक हें केल्या मुर्ती केल्या भंगाराची मुर्ती आनी काल गेलां थंयसर सकड लोक येवन जमला आनी लोकां काल घाल्या व्हडले व्हडले दर्यो घाल्यात राटे घाल्यात व्हडले व्हडले थंयसर आडकाना पुराय बांदल्यात आनी काल करतात हे थंय धांवन हिरो एंट्री जाता आसतना काल जाता हें वर्ते आसात मुर्ती वर्ते आसात साधारण अर्द्याक येवन पावल्या साधारण एक 60 डिग्रीक रावल्या ती येवन मुर्ती येवन रावल्या आनी तवळ काम जाता एका कडेन दोरी निसरता त्या कामागारांची दोरी निसरता कामागारांची दोरी निसरता म्हणटा आसतना काम जालें ती मुर्ती कालें एकामेका सोडता आसतना ती मुर्ती सकयल येता जर तर सकयल आयली फुल येवन पडली जाल्यार थंयसर पोंदा आसले पुरे मोन पावतात आनी तवळू काम जाता ओ हिरो त्या फिल्माचो हिरो काल म्हणटा बाहुबली म्हणटा बाहुबली म्हणटा आसतना सक्कडी जागृत जातात सक्कडांक एका रितीन स्पिरीट आयिल्ले बरी जाता उरले म्हणटात बाहुबली एकामेका बाहुबली म्हणून सांगतात व्हडल्यान बोव मारतात आनी सकयल येवची मुर्ती कान करतात ते दोरी ओडतात परतून वयर येता अशीं वयर येता बाहुबली म्हूण सांगतात ओडतात बाहुबली म्हूण सांगतात ओडतात
आणि मूर्ती त्यात नावाच्या बळान वचून नीट उबी रावता. हें जावन आसा फिल्माचें कलें सिक्वेन्स ह्या ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरलें. भोव अपुरबायेचें संगत मोगाचें न्हू. बाहुबली विशीं सांगूंक आज हांव आयिल्लो न्ही, पूण त्या बाहुबलीच्या त्या नांवाच्या फाटल्यान कितें जालें पळय. एका नांवाच्या शक्तीन ते मुर्ती वचून सकयल पडचे आसले, कितले की जीव येते आसले, त्या नांवाच्या शक्तीन ती पडची मुर्ती वयर आयली. म्हणजे इतलेंच मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, नांवाच्या फाटल्यान सकत आसा, बोळ आसा. गांधीजी म्हणटा आसतना आमकां काल जाता हो आमचो भारत असो पितामहा, भारत देश असो स्वातंत्र्या खातीर झुजिल्लो महान व्यक्ती, अहिंसावादी सतनितीक झुजिल्लो महान व्यक्ती. आमकां खंयसर वचून खंयच्या देशाक वचून महात्मा गांधीजीचें नांव सांगूंक आमकां एक हेम्मे भोगता. कित्याक त्या रितीचें तें नांव जावन आसा, त्या रितीच्या त्या नांवाक सकत आसा, त्या नांवाच्या फाटल्यान तितलें एक व्हडपण आसा. एक पॉझिटिव्ह रितीन आमी नांव हें सांगल्यार आनी एक नांव नेगेटिव्ह रितीन आमी सांगीत. हिटलर म्हणल्या क्षणाक काल जाता, हिटलर म्हणल्या क्षणाक एका रितीचें कांप सुट्टा ओयगिनी, एका रितीचें म्हे आमकां दिसता. थोड्यांक जायत्या जाणांक विरप्पान विशयान आयकलां जावं बरो तुमी आयकलां की हय सडाव जन मलगाड्यांनी आयकलां. भुरग्यांनी आनी बरें हांगा भुरगीं नात, पळोवंक मेळना. तरणाटी जाल्यार तांकां विरप्पान विशयान कळीत आसचें ना. विरप्पन दंतचोर विरप्पन म्हणटा आसतना काल करतालीं भियेतात, चडावत भियेतात. शोले फिल्मांत एक आसा बोआ पुरब्याचें इन्सिडेंट आसा. शोले फिल्मांत बेटा सोजा नाही तो गब्बर आयेगा, गब्बराचें नांव आयकलें भुरगें तातीक, म्हळ्यार ह्या रितीचें. सो नेगेटिव्ह रितीन आमी नांवाची ओडवी उसारीत, पॉझिटिव्ह रितीन उसारीत. पळय जर तर ह्या संवसारी मनशांच्या नांवा मुखांत इतलें चड घडटा जाल्यार, आमची बोगनां उदेता जाल्यार, स्पिरीट उदेता जाल्यार, जेजूचें नांव आयकून जेजूच्या नांवाचें म्हत्व आमी समजून घेवन कितली ओडवीकाय आमकां आसूंक नजो सांगा म्हळ्यार खंडी जावनी. जेजूच्या नांवाची ओडवीक सकत ताची महिमा ती विशेश जावन आसा, विशेश जावन ताका तळ ना गड ना, पूण ती आमी आमच्या जिवितांत भोगूंक सकाजय, आमच्या जिवितांत तें नियाळूंक सकाजय. जर तर ताज्या नांवाची महिमा, ताज्या नांवाचो महत्व, ताज्या नांवाची सकत आमी जाणा जाता जाल्यार, तो अनुभव आमकां जाला जाल्यार खंडी जावनी त्या स्वाम्याच्या नांवान आमी कितेंय मागल्यार तें आमकां खंडी जावन मेळटलें, आमच्या जिवितांत जातलें. आनी खंडी जावनी तसो सर्वेस्पोर देव आमकां तें फाव करतलें, कित्याक त्या नांवाची सकत विशेश जावन आसा. देखून तें नांव आज आमी नियाळटा आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकल्यान तें नांव मोगाचें जावन आसा. अय्यो म्हज्या जेजू आमी सांगचें म्हणचें सडाव जावन आमी घरांनी कांय कश्ट जाल्यार आदल्यान म्हणचें आसलें जेजू म्हाका पाव, जेजू भुरग्यांक आमी शिकोवचें आसा, जेजू कोको दी मेम्मे दी. पळय आमी ते भुरग्यांक ल्हान जावन शिकयता, आमी ल्हान जावन आमकां त्या नांवाचो मोग आसा. मोग आसल्यार मात पावना, त्या नांवाची सकत, त्या नांवाची महत्व आमी हर एकल्यांनी जाणा जाल्ल्या वेळार खंडी जावनी त्या नांवांत जावन कितलींगी अजापां आमच्या जिवितांत घडोवंक खंडी जावनी साथ ती आसा मोगाच्या भावनांनी बेनिनो. देखून तें नांव आदीक व्हरतें खंयसर बरोवन घालां. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:9 आणि 10 बोआ पुरबायन ह्या रितीन सांगता आमकां, देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली भागवाजें म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, ह्या संवसारांतल्या सर नांवां प्रास अधिक श्रेश्ठ नांव जावन आसा जेजूचें नांव. आनी ह्या नांवाच्या मुखार सगळो संवसार, सर्ग, संवसार आनी पाताळी ह्या नांवाक मान बागोवंक आसा. आनी जेन्ना आमी ह्या नांवाक मान बागयता, ह्या नांवाक आमी दिन वाचता, आमच्या जिवितांत एका रितीचें ते बाहुबली उसारल्या वेळार खंयच्या रितीन स्पिरीट भरता की त्याच रितीन आमच्या जिवितांत तसो स्पिरीट भरता मोगाच्या. देखून आमच्या कश्टा वेळार कांता वेळार जेजूचें नांव आमी काडया, तसो जेजू आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो म्हणलें आमी हर एकल्यान आमच्या मतींत दवरूंक जाय. दुसरी संगत जावन आसा, जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता तेन्ना आमकां तें मेळटा. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता तेन्ना आमकां तें मेळटा. आमच्या हांगासर मिसाचो बूक आसा, मिसा ग्रंथ आसा. खंयचेय मागण्यांक हाडून पळया तुमी, खंयचेय मागण्यांक हाडून पळया, आखरेक तें एंड जावचें खंयच्यान सांगा पळया,
हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे नावी. हर एक मागणे काण पळया, हर एक मागणे जेजूच्या नांवान. देखून आमी हर एकल्या क्रिस्तांवान समजूंक जाय कितें म्हळ्यार हे दोतोनेचे विशय जावन आसा. कितें म्हळ्यार आमी आमची मागणी हर एक मागणी जेजूच्या नांवान भेटोवची जावन आसात. आमी आमची मागणी सांताच्या नांवी मोरयेच्या नांवी आमी भेटयना. केवल जेजूचे नांवी जेजू मुखांतर आमी भेटोवची जावन आसा. तर सवाल उदेता मोरयेक लागीं आमी मागता न्ही, आमी सांता लागीं आमी मागता मागोंक ना गे म्हूण. मागोंक आसा कालें, तांची मजत मात्र आमी मागची, तांची कुमोक मात्र आमी मागची. ही जावन आसा पवित्र सभेची शिकून. जर तर आमी मोरयेच्या नांवी मागता जाल्यार, सांताच्या नांवी मागता जाल्यार तें सारकें न्ही मोगाचें नांव. कित्याक जेजूच्या नांवी मात्र जेजूच्या मुखांतर मात्र आमी देवाक आमची मागणी भेटयता. देखून हें आमच्या मतीन दवरूंक जाय. देखून जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान भावार्थान विश्वासान आमी मागता तें मागणे वचून देवाच्या पांयान तळा पडटा आनी तें देव आयकता आनी तें आमकां फावो करता म्हणलें आमी आमच्या मतींत सदांच दवरूंक जाय. तिसरी संगत, आमी ह्या नांवाची महिमा पवित्राय आमी हर एकल्यानी सांबाळूंक आसा. ह्या जेजूच्या नांवाची पवित्राय आनी महिमा आमी हर एकल्यान सांबाळूंक आसा. जर तर एक क्रिस्तांव ताजें नांव पाड करता जाल्यार तें कोणाक पाड नांव? तें पाड नांव जेजू. हें हांगासर इस्कॉल आसा बोंदेलच्या इस्कॉलांत. जर तर एका भुरग्याचें नांव एका टिचरीचें नांव पाड जालें जाल्यार कोणाक तें पाड नांव? बोंदेल इस्कॉलाक. बोंदेल इस्कॉलाक त्या नांवा चेडक्याचें चेड्याचें भुरग्याचें नांव पाड जालें म्हणून. तशेंच जेन्ना आमचें नांव पाड जाता, आमचें नांव आमी पाड करून घेता, तें सोम्याच्या नांवा विरोध येता, सोम्याच्या पवित्र नांवाच्या पवित्रपणा विरोध येता, सोम्याच्या नांवाच्या महिमे विरोध येता. देखून आमी हर एकल्यानी आमच्या जिविता मरिफात जेजूच्या नांवाची पवित्राय आमी सांबाळूंक आसा. चवथ्या नंबराच्या भावनांनी बेनिनो, जेजूच्या नांवाक वर्ती सकत आसा. वर्ती सकत आसा खंयसर बरोवन घालां पळया. सतमणतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली, म्हजे नांवी ते देवसार धांवडायतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले, मारेकार कसलेय वीक पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना, आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. कोणाच्या नांवी हें पुरे घडचें? जेजूच्या नांवी. जेजूच्या नांवाक विशेश सकत आसा म्हणून मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 16 वळ 17 आनी 18 जेजूच्या नांवाची सकत थंयसर बरोवन घाला मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. निमाणे आमी कितें करूंक जाय? सांत पावलाच्या उतरा प्रमाणे सांत पावल कोलोसांकारांक बरोवन म्हणटा, उतरान जावं कर्णेन जावं जें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवान करा, ताचे मरिफात देवाक अर्गां दिया. आमी करूंक जाय इतलेंच आमच्या जिवितांत. जी आमी करता उलयता आमच्या जिवितांत, आमी योजना मांडून हाडटा, जें कितें आमी बांदता धरता जाल्यार तें हर एक जेजूच्या महिमे खातीर जेजूच्या नांवान आमी करूंक जाय म्हूण सांत पावल कोलोसांकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता. अध्याय 3 वळ 17 परतून वाचता पळया. सांत पावल म्हणटा, उतरान जावं कर्णेन जावं जें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवान करा, ताचे मरिफात देवाक अर्गां दिया. पळय, आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करता जाल्यार आमी एक उडास दवरया मोगाच्या न्हू. आमी करता जाल्यार सोम्याच्या नांवान. घरा आमी कालें उलयता जाल्यार सोम्याच्या नांवी आमी करता. जर तर आमी घरा झगडता जाल्यार सोम्याच्या नांवान आमी झगडता आनी सोम्याचें नांव आमी कालें करता, आमी पाड करता. जर तर आमच्या उतरांनी आमच्या शब्दांनी आमी पाड उलयता जाल्यार परत सोम्याचें नांव. कित्याक आमकां हर एकल्यांक सोम्याचें नांव दिलां, क्रिस्तांव. हांव क्रिस्त पळय, सोम्याचें नांव आमकां दिलां. आनी एक नांव. जर तर हांव बुरशें उलयतां, हांव पाड उलयतां, पाड करता जाल्यार पाडचींच नांव आठयता आनी करता जाल्यार तें सोम्याच्या नांवी हांव करता आनी सोम्याच्या नांवाक हांव काळांक काडटां. जर तर बरें करता जाल्यार हांव सोम्याच्या नांवाक महिमा हाडटां. सो हो संदेश आयच्या दिसा आमी मतीन दवरया आनी आमच्या जिवितांत हर एक संदर्भार सोम्या तुजें नांव पवित्र, तुज्या नांवाक सकत आसा आनी तें तुजें नांव म्हज्या कर्ण्यांनी आनी उतरान सदांच हांव म्हज्या जिवितांत गाजयता म्हणून सोम्याक आमी बसोवन दिया.
थोडो वेळ आमी मौन रावया एक घडी बडो आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या मोतीन आडया सोमत्यो खंय जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत सोम्याच्या नांवा विरोध केला गी सोम्याच्या नांवा अपाकीर्त हाडल्या गी सोम्याच्या नांवा हांवें कळंकीत केलां गी आमच्या मोतीन आडया जर तर असले सोमती म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार सोम्या हांव तें सारकें करून घेता म्हाका म्हज्या जिविता मरिफा तुजें नांव कळंकीत करूंक नाका भगार तुज्या नांवाची पवित्राय तुज्या नांवाचें वर्तें पळोवन म्हज्या जिविता मरिफात म्हज्या उतराणी करण्या मरिफात गाजो म्हाका जाय म्हणून सोम्याक आमी बसवणी करया सोम्याक आमी बस दिवया सोम्या लागीं उलोवया सोम्याक आमी प्रॉमीस करया सोम्या आमकां सांडी नाका तुजें नांव म्हज्या जिविता मरिफात गाजो म्हाका कृपा दी म्हण आमी मागया नेहमी बसुल्या कडेच ध्यान करून घावया गीत जेजू तुजें नांव म्हज्या वंठांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेठांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू म्हजें तें जियेता हें गीत आमी गावन आमकांच आमी समर्पण आमी करया जेजू तुजें नांव म्हज्या वंठांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या वंठांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेठांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेठांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर
तितकांच आमी सुम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. आमची तेसावां, आमची मागणी, झरी एक इरादे सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. सुम्या लागीं मागच्या खातीर, ताची मजत मागच्या खातीर, ताची कृपा जोडच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या. हो वेळ आमकां आमची सर मागणी उक्त्या मनान, खलत्या काळजान सुम्याच्या पांयां तळा दवरूंक पयलें आमी झिराल मागणी सुम्याक भेटोवन दिवया. आमच्या पवित्र सभेक समर्पण दिवया. आमच्या पवित्र सभेन तशें हरी एका मुखेल्यांनी धार्मीक तशेंच लायक पाप सेवकांक धरिल्लें निमाण्या मुखेल्यांनी जेजूच क्रिस्ताचें नांव तांच्या जिविता मरिफात, उतरांनी करणे मरिफात सगळ्या संवसाराक गाजोवंक त्या नांवाची महिमा, त्या नांवाचें वर्तेंपण उखलून धरूंक बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमी मागया. मागया आमच्या भारत देशा खातीर. ह्या आमच्या भारत देशान सुम्याचें नांव उसारूंक, त्या नांवाच्या सक्तेन आमी हरी एकल्यांनी जिवंक, त्याच नांवाच्या आदारान आमी क्रिस्तांवांनी ह्या भारत देशान भलादीकपणी सुम्याच्या नांवाक साक्ष जावं. सुमी आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. ह्या आमच्या भारत देशांत अशें उणेंपण, भ्रश्टाचार, अहिंसा, हिंसा ह्या आमच्या भारत देशांत आसचें जे कितें उणेंपण आसा, मूलभूतवाद, धर्मा मदें झगडें, मोसोर, राग, जेजूच्या नांवान तें पयस वचून दी. जेजूच्या नांवान तें नास जावंक दी. जेजूच्या नांवान आमचो भारत देश अभिवृद्धीच्या पांवड्यार पावोवन दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासून, आमच्या कुटुंबा मुखांतर जेजूचें नांव पवित्र जावं, त्या नांवाक महिमा येवं. कुटुंबां बरीं आसता जाल्यार कुटुंबाचे सर्व सांदे बरे आसात, पवित्रांची येतात. हे चिताप आमच्या मतीन दवर. आमच्या कुटुंबाच्या हरी एकल्यांनी जेजूच्या नांवाक तांच्या जिविता मरिफात महिमा हाडूंक, त्या नांवाची पवित्राय कुटुंबा मरिफात गाजोवंक तस्सू सुमी जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत जास्तचे सर समजते, आमच्या कुटुंबांत जास्तचे कश्ट, आमच्या कुटुंबांत जास्तचे संकश्ट, आमच्या कुटुंबांत मोडुल्ले ते संबंध, आमच्या कुटुंबांत आसलें तें नासमाधान, आमच्या कुटुंबांत आसचे ते भिरांत सुम्याच्या नांवी सारकी समाज जावं दी. सुम्याच्या नांवी मुखांतर ते संत्यो पयस वचून दी. सुम्याच्या नांवा मुखांतर आमच्या कुटुंबाक बरेंपण जावं दी म्हूण आमी मागया. सुम्या तुज्या नांवे आमी मागता. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता. तुजी कुशी वैज धर. तुज्या नांवा मुखांतर आमच्या पिडेस्तांक, भावांक, आमच्या कुटुंबादारांक तूं गूण कर. तांकां शक्तीन भर, कृपेन भर म्हणून आमी मागया. आमच्याच खातीर आमी मागया. आमी हांगासर आमची विनवण्यो, आमची प्रार्थना घेवन हांगासर आयल्या. सर विनवण्यो सुम्याच्या पांयां आमी दवरया. सुम्या, तुजे नांवी हांव आज मागतें आसा. तुजे नांवी आमकां आदार दी, कृपेन भर. तुजें नांव मुखांतर आमचें तें मागिल्लें आमकां तूं दी. तुजी कुशी वयतर आमच्या जिवितांत जारी कर हे सुम्या. आनी म्हजें जिवीत सदांच तुज्या नांवा खातीर हांव करचितां. तुज्या नांवाची महिमा गाजोवंक, स्तुती गावंक हांव वापरतां म्हूण सुम्याक आमी वास दिवया. जेजूच्या देवाकडे करता तुका, जेजूच्या
आशीर्वाद घेवन आमकां स्नेह करूया आनी सगळ्यांक हे देवा सकाळी देवाची साक्रामेंताखाल तुझ्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडला तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या सासरा ಪಾನಂಗು 35 मोगाळ भाऊ बहिणींनो, मी सज्जा बलिदानात तुमकां स्वागत.
सुम्याचें आराधन आमी केलें ताचेंच बलिदान भेटोवंक आमी आमकां साहित्य करया ह्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या समासात अर्घ आमी सांदिल्यांत भाग्यम्मा क्रास्तासा लॉरेन्स वाडो लीना अल्वारी सेक्रेटाड वाडो दुल्सिन डिसिल्वा होली क्रॉस वाडो अभिवृद्ध आम्ब्रोस सुनील दुबई जल्मादी सर्ग आमी स्थिता लियो वेगस वेलंकनी वाडो आयरीन सल्डाना होली फॅमिली वाडो लीना अल्वारी सेक्रेटाड वाडो एजिल डिसिल्वा निकुटाम लूड्स वाडो विक्टर पिंटो निकुटाम सेंट एग्नेस वाडो गेब्रियल डिसिल्वा चेतम्यांक मिस्सिलां जसिंता एफ डिसोजा मुंबई लीना पिंटो चेतम्यांक मिस्सिलां एजिल डिसिल्वा निकुटाम लूड्स वाडो सुनील मंत्रो चेतम्यांक मिस्सिलां आलिस क्रास्ता डिवाइन मर्सी वाडो लुवीस डिसिल्वा चेतम्यांक मिस्सिलां दुल्सिन डिसिल्वा होली क्रॉस वाडो प्रशांत डॅरेल डिसोजा ताच्या जल्माचो उडासकान मिस्तिता एग्नेस डिसोजा निकुटाम बिजेई जसिंता डिसोजा चेतम्यांक मिस्सिलां सविता लुवीस सान फ्रांसीस सवेर वाडो बऱ्या भलायके बसोत मागोन मिस्तिता जूड स्टीफन डिसिल्वा लूड्स वाडो बऱ्या भलायके बसोत भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके बसोत मिस्तिता विक्टर पिंटो निकुटाम सेंट एग्नेस वाडो आनी प्रत्येक ते समा बसोत मिस्तिता एंटनी तावरो सेंट एग्नेस वाडो तशेंच आयच्या जेवणाक प्रधान पोशाक जावन आसात श्रीमती लीना अल्वारीस सेक्रेटार वाडो तांचे बसोत तिचे बरे भलायके बसोत कुटुंबाच्या त्या समा बसोत आमी मागया तशेंच देवादीन प्रशांत डेरल डिसोजा ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाकी एग्नेस डिसोजनाच्या जेवणाक उमोग केल्या तांचे बसोती आमी मागया आमची त्या समा आमच्या मती काडया उपरांत नवे नवळार वाचून सांगची त्या सवाय सगळीं ह्या आल्तारीचेर दवरया भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आतां आमी भाग घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोपे आसो तुमचे सवे आसो. मुखाच्या भावन आनी भयणीनो हांगासर आमी आयल्या जेजू लागीं मागोवंक जेजूच्या नांवी आमी जें कितें मागता तें आमकां तो फावो करता म्हणून आमी विश्वासान हरी एकलो पातयेता त्या सुसम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आमच्या जिवितांत एकामेका बरें करूं की आमकां उलो आसा आयच्या शुभ वार्तेंत जें कितें आमी हेरांनी आमकां गरजे म्हूण आमी अपेक्षिता तें आमी हेरांक करूंक जाय म्हणलें सुमी जेजू क्रिस्त स्पश्ट उतरान आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां सांगता तर ताच्याच नांवान जें कितें आमकां हेरांनी गरजे म्हूण आमी चिंतावंगी अपेक्षितावंगी तें हेरांक करूंक आमच्या जिवितांत पेसाडया तेजी कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावतीन भेटोवच्या खातीर आमचें उणें पावन आमचीं पातकां आमी उलटून घेवया आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन
भाग्यवंत सुदुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरून ससून महिमेवून जांग पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जिसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवड चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. अब्राहम बोग्रेस्त आसलो. ताचे लागीं जानवरां रुपे आनी भांगार आसली. अब्राहमा संगी आयिल्ल्या लोटाकी बकरे गोरवां आनी तंबू आसले. पूण तांकां दोगांयकी सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो, कित्याक तांचे आस्तबदीक बोसड आसले आनी तांकां सांगाता रावूंक साध्य जालें ना. अब्रामांच्या आनी लोटांच्या गवळ्यामध्ये झगडी जावंक सुरू जाली. अब्रामान लोटांक म्हणले, म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गवळ्या मदें झगडी जावंक नजो, कित्याक आमी बाबाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय. तूं म्हजे धांवन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्यांक वेता. तूं उजव्यांक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता. लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जोर्दान न्हंये भोंवतणी भरपूर उदक आसली भूंय ताका दिसली. सर्वेश्वरान सोदोम आनी गोमोरा नास करचे आदीं जो वर पर्यंत विस्तारलो तो जागो सर्वेश्वरांच्या उद्याना परी इजिप्ताच्या देशा परी आसलो. देखून लोटान जोर्दान न्हंये भोंवतणीचे फालके विंचले आनी तो उदेंती वाटेन गेलो. अशे ते एकामेका थावन वेगळे सरले. अब्रामान कानान देशांत वस्ती केली. लोटान फालक्यांच्या शहरांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यंत आपले तंबू घाले. पूण सोदोमांचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेश्वरा विरोध व्हड पातकां तांणी केली. अब्रामा थावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सर्वेश्वरान अब्राहमाक म्हणले, तूं आसाय त्या जाग्या थावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततीक सासणाक दितलो. धरणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळींची कण मेजूंक सकत तर तुजी संतत मेजूंकी तो सकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राहम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेश्वराक ताणें एक वेदी बांदली. देवाचे उतारे. देवाचे गोडपकार. दया सर
तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायनाने वाखणतो साजू बहोमा अनुभव असलेली प्रजा करीस वागी तुझ्या मुखमनाच्या उजवाडावर दिसता सर्वेस परा सदाच तुझ्या नावात ती आनंद भोगता तुझ्या नीतिवंतपणात बसलेले त्यांची शोभा तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायनाने वाखणतो दुष्टांची वाणी, दुष्टांची तुझी स्तैन उकल देता आमच्या सैताची करेल सर्वेश्वर आमच्या रक्षणाची इस्रायल असो पवित्र खरोस आमचो राजा तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायनाने वाखणतो तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायनाने वाखणतो Alleluia, 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 Alleluia. दिसून काढलेली परजा तुम्ही रायाळी आसक एक पवित्र काळोखांतान आपल्या विचित्र उजवाडा तुमका पयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्य तुम्ही गाजया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोभे आसो तुमच्या सवे आसो सामर्थ्य वापरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या पवित्र म्हूण लेखतात तें कान सुन्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितीत आनी पाटी परतोवन तुमकां फापसितीत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्याच्या उतरांचो अशीर दारवटांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करताले पुस्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनी भयणीनो थोड्या दिसांत हांव न्हू आमी अब्रामाच्या विशयांत अब्रामाची चरित्रां पयल्या वाचपांनी आमी आयकते आसा अब्राहम बाबार्थसो बापोय खंडी जावनी आमी हर एकलो मानता बाबार्था विशीं म्हणटा आसतना एक बोवापूर बायचे एक ल्हानशें एक काय म्हणटात एक स्टेटमेंट सांगेत आसा ह्या रिती आसा अ स्मॉल फेथ सेज गॉड मे डू इट ल्हानसो भावार्थ सांगता की देव करूंक बरो आमी मागया मागल्यार करूंक की पुरो देव आसूं की बरो ना आसूं की बरो ल्हानसो भावार्थ देखून मागचें आमी मागया मागच्यान जालें आसा इल्लोसो व्हडलो भावार्थ बिग फेथ सेज गॉड कॅन डू इट देवा करूंक साध्य आसा देखून हांव मागतां देव आसा
देखून हांवें मागल्यार तो म्हाका दिता इल्लोसो भावार्थ उंची भावार्थ चडावसानो आमकां आसा देखून देवान करिजेस देवा करूंक साध्य आसा म्हणलो एक रितीचो भावार्थ बट रियल फेथ सेज गॉड वॉट एवर डज ही डज इट फॉर अ गूड जें कितें देव करता तें आमच्या बऱ्याक पडाशें करता हें हो जावन आसा खरो भावार्थ हें ल्हानशें चिंता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अब्रामाच्या जिविता विशयांत आमकां कळयता अब्रामाक कळीत आसली पातयेन आसली देवाचेर देव कितेंय बऱ्याक करता जाल्यार देव कितेंय करूंक सांगता जाल्यार देव कितेंय करता जाल्यार तें ताच्या बऱ्यापणाक देव पडाशें करता म्हणून अब्राहम फातयल्लो भावार्थ आसलो आनी तो खरो भावार्थ अब्राहम आमकां हर एकल्यांक दाखोवन दिता आनी तो भावार्थ असो बापय मोगाच्यानो आयच्या पयल्या वाचपांत त्या विशयांत आमी ऐकलें आनी आयचें पयलें वाचप आमी नियाळ्ळ्यार आमकां 3 संगत्यो आमकां अब्रामाच्या जिविता मरिफात आमकां कळटात कसल्यो त्यो 3 संगत्यो पयली संगत जावन आसा अब्राहम आयच्या आमी त्या वाचपांत पळोवंक गेल्यार अब्राहम सॉट पीस अब्राहमाक कितें केलें समाधान आशिल्लो शांती आशिल्ली ताणें समाधान तें पळय आमी आयच्या पयल्या वाचपाक पळयत आसतना ताजे पाडतळ दिवचें जाल्यार हिस्ट्री बॅकग्रावंड दिवचें जाल्यार अब्राहम आनी ताजो पुतण्यो आसा लोत ते बसयल्ल्याक असो खंय जावन ताच्या माय गांवांत जावन भायर येतात आनी भायर येवन कानान गांवांत सेटल जातात आनी थंयसर कितें जाता अब्राहम ग्रेस्त जावन वाडटा ताची जनवरां वाडटात नौकार वाडटात आनी अशें चड आनी चड ग्रेस्त जावन येता ताच्या सांगाता ताजो पुतण्यो लोती त्या रितीन ग्रेस्त जातात पूण कांय करतना जनवरां नौकार वाडटा वाडटना तांचे मदें कांय जाता घुसपट गोंदळ जाता एकल्याक आनी एकल्या पळयल्यार जायना अब्रामाच्या नौकारांक हांचे मदें झगडीं सुरू जातात लोताच्या नौकारां मदें झगडीं सुरू जातात हांचे बकरे थंय गेल्यार तांकां जायना तांचे बकरे हांगा आयल्यार हांकां जायना ह्या रितीची एक सिच्युएशन थंयसर क्रिएट जाता आनी तवळ अब्राहम कितें करता अब्राहमान सांगीत आसलें अळे हांव मालगाडो तुजो बाप्पू तुजो बापल्यो हांवें सांगलें आयक हांगा जावन तूं पयस वच म्हणून सांगीत आसलें ना पूण अब्राहम कितें करता अब्राहम एक समाधान असो मनीस तो फुडें सरता आनी आपणाच्या पुतण्याक सांगता अळे आमचे मदें झगडें जावचें सामा न्ही आमी बाबाव आमचे मदें झगडें जावचें सामा न्ही म्हणून तो समाधान करूंक फुडें सरता आमच्या जिविताक लक्ती केल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी जायते पटी आमच्या कुटुंबांनी जावं पुरो आमच्या शेजारा जावं पुरो आमच्या समाजीन जावं पुरो जायते पटी समाधान आशेवच्या बदलाक समाधान करच्या बदलाक आमी थंयसर झगडेंत करूंक पळयता आमकां कितें जाय म्हणलें आमी पळयता आनी त्या वरवीं कितें जाता समाधान आमी बिगडयता कोणाचें आमचें हेरांचें आनी जे कोण आमच्या सांगाता जियोवचें पूण अब्राहम समाधान आशिल्लो व्यक्ती देखून समाधान आशेवच्या व्यक्तीक कितें बरेंपण जाता बायबलांत जायते कडेन बरोवन घाला थोडे सोंगचे तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार मुन्या ग्रंथांत आमकां ह्या रितीन आयकूंक मेळटा अध्याय 12 ओळ 20 वायट येव जितेल्यांच्या काळजांत आसा घात शांतीचो उपादेश दितेल्या कडेन आसा संतोष शांतीचो उपादेश दितल्यां थंय कडेन आसा संतोष आनी अब्राहम संतोशान जियेलो कित्याक शांती ताजें तें आसलें समाधान ताजें तें आसलें आनी पळय आमचें जिवीत म्हाका कोण शांती समाधान हाडूंक पेसाडटा त्या शांती समाधानान जियेता तो व्यक्ती संतोशान जियेता आनी जो कोण हेरां थंय झगडें घालूंक घुसपट गोंदळ घालूंक हिकमुते करूंक पळयता तो केन्नाच ताच्या जिवितांत संतोशान जियेना संतोष केन्ना कोणा जावन येवचो खरो संतोष देवा जावन येवचो आनी तो संतोष देवा जावन येजे जाल्यार आमी समाधान हाडूंक जावचे व्यक्ती जायचे म्हणून मुन्यो ग्रंथ आमकां सांगता उपरांत जाकोबाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 ओळ 8 जीं कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नित्यवंतपणाचें फळ लोवतात परतून वाचता जीं कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नित्यवंतपणाचीं फळां ती लोवतात जर तर नित्यवंतपणाचें फळ आमकां लोवचें जाल्यार आमी पयलें समाधानाचें बी आमच्या मदें घालूंक जाय तेन्ना आमकां संतोष मेळटा तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत भरती मेळटली अभिवृद्धी जातली आमच्या जिवितांत खरेंपणी आमी खरे क्रिस्तांव जावन आमकां जिवंक नित्यवंतपणान जिवंक आमकां खंडी जावन साध्य आसा आनी ताजो फळ आमकां लाभतलो जॉबाच्या ग्रंथांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा बरें तर
ताचे कडेन राज्य जा आनी शांतीन राव आनी तासो तुजो संतोष तुका परतून मेळटलो. जर तर आमचो संतोष ना समाधान ना जाल्यार पयलीं आमी समाधान हाडया एकामेका थंय तो संतोष आमकां परतून मेळटलो. अश्यो जायत्यो काले आसा, जायत्यो सोंगत्यो मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां जो कोण व्यक्ती समाधानान जियेता, समाधान हाडूंक पेसाडता, ताचो फळ कसलो म्हणून बायबलान जायते कडेन बरोवन घाला. पूण आमी इतलेंच करूंक जाय, अब्राहामा बरी आमच्या जिवितांत आमी समाधान हाडूंक जाय. दुसरी संगताच्या पयल्या वाचपान अब्राहामा जावन आमी शिकोवंक जाय आसलें, एब्राहाम सॉट good of the other, Lot sought good of self. अब्राहमान कितें केलें? अब्राहमान लोताचें बरेंपण आशिल्लो. पुता तुका कितें जाय तें मीस, तूं त्या कुशीन गेल्यार हांव ह्या कुशीन येता, तूं त्या कुशीन गेल्यार हांव ह्या कुशीन येता म्हणून कितें करता? अब्राहम लोताक सांगता. पूण लोत तशें चिंतिना. लोत कितें चिंता? लोत आपणाचें बरेंपण चिंता. तो पळयता, सगळ्यांनी पळयता आनी बरो गांव, उदक आशिल्लो गांव, फालकें कितें आसा तें तो विंसून काडता. आपणाचें बाप्पा कितें तें बरेंपण घ्या पाड ताका पडोवन वचना, पूण म्हाका बरें जाय म्हणून कोण आशेता? लोत इल्लोसो चड स्वार्थी जाता. पूण लोताचें नांव आमकां उपरांत आयकूंक मेळना. कित्याक? स्वार्थी मनीस तो स्वार्थी आपणाचें मात बरेंपण चिंता, ताजे उपरांत ताचें नांव आयकूंक मेळना. पूण कोणाचें नांव आयकूंक मेळटा? अब्राहमाचें. कित्याक? हेरांचें बरेंपण तो आशिल्लो. जेन्ना आमी हेरांचें बरेंपण आशेता, देव आमकां बरें करता. तें जावन आसा बरेंपण देवाचें. देखून हेब्रुकारांक बरयल्ल्या बुकांत आमकां ह्या रितीन आयकूंक मेळटा, हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात, असलीं बलिदानां देवाक मानतात आनी देव आमचेर आशिर्वादां घालतलो. देखून म्हजेंच बरेंपण हांव पळोवंक गेल्यार खंडी जावनी आमकां देवाचें बेसांव जावं पुरो, देवाचें आशिर्वाद जावं पुरो, आमकां खंडितान मेळोंक पुरो. पूण गॅरंटी कितें मेळटा आमकां? हेरांचें बरेंपण आमी आशिल्ल्या वेळार तें अब्राहमाच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. उपरांत अब्राहम देवा व्हडलें बेसांव घालता आनी व्हडल्या जनांक असो तो बापूय जाता. तिसरी संगत आयच्या पयल्या वाचपांत अब्राहमाच्या जिवितांत आमकां आयकूंक मेळची. तें जावन आसा, एब्राहम डिपेंडेड ऑन फेथ, लोत डिपेंडेड ऑन सायट. विशय केला. अब्राहम भावार्थाच्या दिश्टेन पळयता, पूण लोत ताज्या दृश्टेन पळयता. कितें केलें? तुका कितें जाय तें विंस म्हणून सांगता आसतना लोत पळयता. उदकाचें गांव, बरें गांव तो कान करता, विंसून काडटा. पूण देव अब्राहम भावार्थाच्या दिश्टेन देवाक पळयता आनी पुराय आसले लोताक सोडता. आनी भावार्थांत देवा वयर पातयल्ल्या अब्राहमाक देव कितें करता? देव उंच उबारता. देवूंच उबारता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, अब्राहमाच्या जिविता मरिफात आमी 3 लिसांवां आज शिकता. तें कितें? 3 लिसांवां तें जावन आसा, आमी देवाचेर वंदून रावया, देवाचेर भावार्थ आमचो दवरया. आमी हर एका मनशाचें हेरांचें बरेंपण आमी सोद्या, आमचें बरेंपण ऑटोमॅटीक देवूच करतलो. आनी आमी भावार्थाचे दिश्टीन आमी पळोवया खंडी जावनी देवाचें बेसांव, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत अब्राहमा सारकें आमच्या जिवितांत आसतली. ಪಾನಕು 135 135. बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक मानतात असलें सावमन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घे.
प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनी तोंपलेल्या गव्हांच्या कन्यापरी आपल्या जीवाची या संसारांत पर्वा करीनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणावरवी महिमेवून जालो आणि पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समनान आमी संसाराचे सोडवणे पासून आमच्या जिवितात भेटोवंक दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा हातीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आणि शासनाच्या देवा, सहकाळी आणि सवतई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावरवी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भगीन लॉरेन्स तुझ्या रक्तसाक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आणि आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशी आमच्या सत्कायन क्रिस्त आमच्या सुमयावरवी तुझें बळ संपूर्ण हेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाम ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशीन कश्ट मरून सुसूंक वेचा दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो सुमार पोवची. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी हांतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नीं कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा आसा करात. भवर्तो सो गुड परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदोड मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळट कर. कोणी मिसा वेळार तांच्या घरच्या सरलेल्या सन्यांक मिसां दिल्यान सुम्या तांकां सर्गींच्या सुखाक तूं पावय. तांकां ज्येश्ठ गतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुजें बरजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर
हांगासर हजर असल्या आम समेत संचे दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमोरी हे देवाचे माये संगती भगेवन जुजे सपती भगेवन धर्मदुतां सालोर हे समचा शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सडवंदराच्या ज्ञामनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना दिरकेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेली हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळ्यांत बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सुवास्काय आमकां दी सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनत रेखतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तेणे एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर्व सुभागी सम्या तुमचे भितर तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನಾಂಗೋ 142 142.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा, आम्ही घेतलेल्या प्रितिमोगाच्या जेवणावरवी बघेव तुलोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा, आमच्या दुर्बळ भाव बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक वगळ, आणि तांच्या गरजा पावोंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांच्या आणि अनित भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर, आणि ह्या हक्कां पासत कश्ट मरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसा. भाऊ बहिणो, आईच्या या मंगळाराच्या सालोरसाच्या भक्तीपणाचो निमाणो भाग सालोरसाच्या नोवेन आमी आतां प्रारंभ करता. आयचें भक्तीपण चलोवंक आयिल्लो पाद्रापद जावन आसा फादर अनिल अविड लोबो. प्रस्तुत ते नायनाड फिरगेजीचे विगार जावन आसात. पोरमुसोर ते बेळा फिरगेजेन प्रिंसिपल जावन आशिल्ले तांच्या हायस्कुलाचे कॉलेजीचे. थंय जावन आतां परूस ते नायनाड विगार जावन आयल्यात. ह्या तांच्या नव्या मिसांवां तांकां बरें मागता आसतना आयच्या दिसा हांगासर येवन हें भक्तीपण तांणी चलयलां, आराधन केलां, मिसाचें बलिदान भेटयलां. मिसाच्या बलिदाना वेळार आयच्या देवाचे उतराचो नियाळ आमकां तांणी दिला. तांचो उपकार बावडटना तांचे ह्या मिसांवांक तांकां हांव बरें मागतां. ह्या फुडें आमकां हांगासर येवन तांणी कुमोग करूंक उलो दिता. हें भक्तीपण चलोवन आयिल्ल्या पाद्रापाचो उपकार बावडटा. पाद्रापाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच ह्या भक्तीपण चलोवन व्हरूंक मस्तू जावन आदार दितात. रेगलेचीं नांवां आमी हर एका मंगळारा काडिना, तुमकां कळीत आसात. मस्तू जावन पडद्या भायर ह्या पडद्या मुखार म्हणले बरी हे नोवेनाचें भक्ती कार्य करूंक मस्तू जावन आदार दितात, सेवा दितात, कुमोग करतात. सर्वांचो उपकार बावडटा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या नोवेनाची अर्गां पाठवणी ते समासी आसात. अर्गां पाठवणी धाडल्या. एकल्याक मायल्ड स्ट्रोक तावन स्ट्रोक जाल्लो, त्या स्ट्रोका तावन देवान राखलां, भलायकी बरी मेळ्ळ्या, देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताणें चिंतिल्लें काम मेळ्ळेल्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता. 100 जाणांक तांची भलायकी पाठी मेळ्ळेले पासून देवाक अर्गां दितात. त्या जाणांक बैल्या गांवाक वचोंक विजा मेळ्ळेले पासून देवाक अर्गां दितात. 5 जाणांक तांणी आशिल्ले प्रमाणे सगळ्या तांच्या जिणेंत घडलेले पासून देवाक अर्गां दितात. 100 खाजरी जोड्यांक साबार वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां, देवाक अर्गां दितात. जाग्याचे समस्ये पर्यार जावन वेतात, जावंक पर्यार जावन जागो विकून गेल्ल्या पासून 2 कुटुंबां देवाक अर्गां दितात. एकल्याचे जाग्याचे समस्ये पर्यार जावन येता, देवाक तो अर्गां दितात. 2 जाणांक ताणें आशिल्लें बरें काम परगांवांत पोवजल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्या बरी जिणये संगतीन मेळ्ळेले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळ्ळां पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान आयलां, देवाक तें कुटुंब अर्गां दिता. 2 जाणांक कॅन्सर पिडितावन पर्यार मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्या किडनीची पिडा आसा म्हणून पयले रिपोर्ट आयलो, तो रिपोर्ट नॉर्मल आयला, देवाक अर्गां पाठयतात. 2 जाणांक तांच्या मतीक समाधान मेळ्ळेले पासून त्या भुरग्यांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स कान पास जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ले पासून, एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून गेल्ले पासून, 2 जाणांक तांच्या मतीक समाधान मेळ्ळेले पासून, एकल्या पिडा सोसूंक विशेष बळ आनी कृपा मेळ्ळेले पासून, 2 जाणांक इनिशियल स्टेजीर आशिल्ले कॅन्सर पिडा गुण जाल्ले पासून, एकल्याचे किडनी स्टोनाचे समस्ये पर्यार जाल्ले पासून, 2 जाणांक तांच्या घरांनी समाधान आयिल्ले पासून देवाक अर्गां पाठयल्यान. भाव भयणो, जायते जाणां भाव भयणीक हांगासर ह्या पुणतळार येवन मागल्या उपरांत बरेंपण जाल्लें आमी आयकलें. ही जावन आसा तांणी दिल्ली साक्ष. देवाक आमी अर्गां दिवया, आमचे हात उबारया आनी देवाची स्तुती करया. आनी आमकांय बरें कर. आमकां बरें केलां तुका आमी अर्गां दिता. आमकां गूण केलां तुका आमी अर्गां दिता. सर तुजे उपकार बावडटा. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मोगळा सुमियान जेजू, मोगळा सुमियान जेजू, आमच्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तिक कुटुंबांत, सालोरेसाच्या प्रत्येकाच्या जिवितांत तुवें जायतीं अजपां केल्या, जायतें बरेंपण केलां, जायते बरेंपण केलां, तांचे त्या समा जारी केलां, तांचे त्या सभा जारी बरें केलां, काम फावो केलां, बरें काम फावो केलां, जिणये संगतीन दिल्या,
मोतीक समाधान दिलाय मोतीक समाधान दिलाय भुरग्यांचे देणे फोव केलाय भुरग्यांचे देणे फावो केलाय पिडा गुण केल्याय पिडा गुण केल्याय सोम्या जेजू सोम्या जेजू या स्वरूप करा बसो आम्ही तुका अर्घ दिता आम्ही तुका दिन वाजता तुका दिन वाजता. तुझी स्तुती करता तुझी स्तुती करता. तुका महिमा दिता महिमा दिता. अर्घां तुका जेजू अर्घां तुका जेजू. ओगळाप तुका जेजू ओगळाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू आराधन तुका मान जेजू. तुका जेजू मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू वंदन तुका जय जेजू. जय तुका जय जेजू जय तुका जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया आवर गांदिता जेजू Our God is Jesus. Our God is Jesus. Moja Krista. Our God is Jesus. Our God is Jesus. Our God is Jesus Krista. Our God is Jesus. Our God is Jesus. Our God is Jesus. Moja Krista. Our God is Jesus. Our God is Jesus. Our God is Jesus Krista. त्यासवा एकल्याक ताच्या लोना रुपार दिल्ले पयशे ताका पाठी मेळचे बसोत एकल्याक कोर्ट केजीन जीक मेळचे बसोत एकल्याक एक स्वंत ताचेंच म्हणलें घर फावो जावचें बसोत दोगां भुरग्यांक तांणी चिंतिल्ले कॉलेजीन सीट मेळचें बसोत दोगांचे कॅन्सर पिडाक गूण जावचें बसोत एकल्याची भायर पडिल्ली रिक्षाची आरसी बेगीनच मेळचे बसोत दोगांक बरे सोयरीके मेळचे बसोत एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावचें बसोत दोगांनी आमाल पिवणें उणें करून घरांत समाधानान जेवचे बसोत दोगांच्या पांयांच्यो गांठी दूख आसल्यो गूण जावचे बसोत दोगांनी हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान पंथा पावचे बसोत दोगांचे पैन बऱ्या रितीन जावचे बसोत एकल्याचे बिझनेस बरें जावचें बसोत एकल्याच्या घराक बेगीन डोर नंबर मेळचे बसोत एकल्यान हातीन धरिल्लें घराचें काम पंथा पावचें बसोत एकल्याक पवित्र सभेत फाटी येवंक आनी मागण्यांत आसाक्त दाखोवंक फावो करचे बसोत एका कुटुंबान सगळ्यांनी वेळार मागण्यांक हजर जावन ताच्या कुटुंबान समाधान येवचें बसोत एकल्यान प्रायवेट सोसायटीन इन्वेस्ट केल्ले पयशे ती सोसायटी बरी जावन फाटी मेळचे बसोत दोगांच्या मोतीक समाधान मेळचें बसोत परगांवांत आसल्यार 14 जाणां भावांक बरें काम मेळचें बसोत एकल्याक ताच्या कामांत ताका बढती प्रमोशन मेळचें बसोत 14 जाणां बरी सैरी फावो जावचें बसोत 18 जाणां खासदारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावचें बसोत एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसोत 2 जाणांक तांणी आशिल्लें बरो फुडार तांकां फावो जावचें बसोत एका घरच्या सांद्यान आमाल पिवणे सोन घरांत समाधानान जिवचें बसोत 2 जाणां मोतीक समाधान मेळचें बसोत एकल्याक ताच्या खासगी तेसांव बसोत मागता तें तेसांव जारी जावचें बसोत एकल्यान माया मोगान जिवन घरांत समाधानान जिवचें बसोत 2 जाण परगांवांत आसले भाव बेगीनच तांकां तांच्या आशे प्रमाणे बरें काम मेळचें बसोत परगांवांत आसल्या भावाक गांवाक येवंक जावचें बसोत 2 जाणां मोतीक समाधान मेळचें बसोत एकल्याच्या घरांत आसलेले सगळे रगळे पयस जावन त्या कुटुंबान समाधान येवचें बसोत हांगासर आमच्या सालोरसाच्या पांयां तळा पडली त्या सामांतर थोड्यांनी आमच्या बसोत प्रत्येक रितीन माग आपादर म्हूण त्या सावंदांतल्यान लॉरीन रॉड्रिगस शिरांची पिडा आसा गूण जावचे बसोत मागणें विचारलां डॅन्सन एक्सिडेंट जाला ताका ताची भलायकी बरी जावचे बसोत ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागणें विचारलां निकिता रेगो आनी रुबेन क्रास्ता हांच्या प्रत्येक त्या बसोत मागोवंक विचारलां सेलीन पिंटो बरी भलायकी मेळचे बसोत ग्रेस बरी सैरीकी मेळचे बसोत आल्बर्ट सुनील शालेट अनिता आपोलीन सगळ्यांक कुटुंबान समाधान तांकां बरी भलायकी मेळचे बसोत सिसिलिया कुटुंबाचे सगळे समस्ये परिहार जावचे बसोत डायना कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावन कुटुंबांत आसले आम्हाला पिवणे पयस जावचे बसोत पामिला कुटुंबान बरेंपण जावचे बसोत भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे बसोत रोनाल्ड आम्हाला पिवणे सोन बरी जिणी जेवचे बसोत घरांत समाधान येवचे बसोत एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावचे बसोत दोगांचे किडनी समस्ये परिहार जावचे बसोत भाव भयणो जायते त्या समाय तुमी आयकली कितलीं अर्गां पाठोवणी आसात गे ताचे गे चडी त्या समा आसात
आमी एरिकलो गरजेवन ह्या नव्याना घेवनची आमी एक ना एक तेसांव घेवन हांगासर येता देखून ही सगळीं तेसां सरीसप्रा देवा समोर व्हरया आमचे हात उबारया आनी कशें देवाक आमी अर्गां दिलें गी तशें आमच्या विनवणे खातीर आमी मागया हेरां खातीर मागिल्लें मागणें तें फळा बरी जावन आसा आमकांय तसो फळ मेळटा ह्या भरवशान सुम्याक आमी उलो मारया मोगळा सुम्यान जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगलाप दिता आमी तुजी स्तुती करता आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची ही सर त्या समान तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर त्या समान तूं जारी कर तांचे कश्ट परिहार कर तांच्या मतीक समाधान दी तांच्या कुडीक भलायकी दी तांच्या कुटुंबांनी समाधान दी हर एक तांचे तेसां तुज्या खुशे प्रमाणे तें आसा जाल्यार तूं जारी कर आमची खुशी न्हय तुजी खुशी जावं अर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस नवीन प्रारंभ करूया दिंबी म्हणया पाठवण्याची गीत गाऊया ಸಾಲೋರೆ ಸಲಾಗಿ ಮಾಗಡೆ ಸಖತ್ ಸಂಗತ ಮಾಗಿಯಾ ये जैतेवन सालोरे सा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी ಮಾಡ್ತೀರಾ ते पतीने बरोबर आम्ही तुझे सच्चाई आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझ्या जिने बरी आमची जिने आम्ही रूपीत करूंक आमकां आदार दी देवाच्या निपेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बवाट चडय आमच्या सालत्या जिवनान बवाटा विरोधी आमच्या सथळणेचे जैत करूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेन आमी जोडून आमचो बवाट दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांचे पिडेस्त तेन गत धरणांतल्यान दे उदार जावं अन्नाच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर पवित्र करिस्ततेन मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्षित कर कुर्सार केलेल्या जेजुतान आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर युवजनांक आनी पवित्र सभेचे मुखले कामेर महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय अक्रिस्तावांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बागी मोन मरोन सरकार तुजे सगळीं देवाक गोळसूंक आमकां फौजोवच्या आमचे कधी देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन आतां ह्या जाग पिडेस्त खातीर मागता आसतना आमची पीड आमच्या मती काडया कोणूय पिडेस्तांनी तुमचे लागीं मागणें विचारलां तुमची पीड तांची पिडा जेजूक तुमी सांगा आस्पत्रेन आश्रय म्हणे आसल्या पिडेस्तांचो उडास काडया सक्कड आमची पिडा शिडा जेजूच्या हातीन दिवया जेजू आमकां आपणून दी गूण करून दिवन मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोभे आसो तुमच्याय सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजी काळीज कितलें मोवाळ मुळ्ळें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवाक सालोरेसान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निबार हे घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आम्हा पासो विनंती करे बगेवन तुलो रेसा क्रिस्ताच्या भजनाक आमी फौज तुमच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदा देवा बगेवन लोरेसा कुजाच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली
आमच्या वाईट वडण्यासो उजो पालवोंच सकत आमकां दी आमी बावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितां जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफा आमेन. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उबी रवया भाव भयणो आमी सेवच्या जेवणाचेर आशीर्वाद मागच्या पयले आमोरी म्हणून मरयेची स्तुती करया. समेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. आणि पवित्र मरवेते गर्भेस जाली. नमान मरयेक पेरमुरले समुद्रजे संगता श्रेमी तातून सुदैवान सुदैवी पोळ तुजे खुशीचे इंजिजो. भगिनी मरे देवाची माया मा पपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आपले आमेन. समेची साकन तुझे शब्दाप्रमाणे मुझे ते नमान मरयेक पेरमुरले समुद्रजे संगता श्रेमी तातून सुदैवान सुदैवी पोळ तुजे खुशीचे इंजिजो. भगिनी मरे देवाची माया मा पपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आणि आमेन. देवाचो पोत बुनिसलो. आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरयेक पेरमुरले समुद्रजे संगता श्रेमी तातून सुदैवान सुदैवी पोळ तुजे खुशीचे इंजिजो. भगिनी मरे देवाची माया मा पपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी भगवंती आमेन. देवाचे मया मा पसंद विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे मागया खातीर येसुम्या बडव्यान बरी बरी खबर दिले वरवी तुझे पुतान क्रिस्तान मनशापन घेतले आमी जाणा जाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुर्सावर विजय पणाच्या नंदा पावशे तुझे कृपा आमच्या दसकनी होत म्हणून आमी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा गण पिता गण पवित्रत्म्या. जशी आदी तशी सतानी सदा महिमा सर्वदा बापा आमेन. गण पिता गण पवित्रत्म्या. जशी आदी तशी सतानी सदा महिमा सर्वदा बापा गण आमेन. पिता गण जशी पवित्रत्म्या. आदी तशी सतानी सदा देवाकडे सर्वदा बडव्या आमेन. आमच्या रखण्यास सर्गीचे देवी म्हाका देवाय तुझे देवी तुझ्या तब्येत तुझी मोतूच वडाय म्हाका राख सांभाळ सलय सलय आमेन. ससनाचो विश्वदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश प्रकाश तुझा ताजेर पंकय आमेन. आयच्या जेवणाचे प्रधान पोषक श्रीमती लीन आल्वारी सेक्रेट आडवाडो आपणा बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक ती अर्घ्य दिता. फुडें ही बरी भलायकी देव तिका फोव करून मागता. तिने आयच्या जेवणा प्रधान पोषक जावन कुमोक केल्या तिचो आमी उपकार बावडटा. तिका बरी भलायकी मागता. तशेंच देवादेन प्रशांत डेरेल डिसोजा हाच्या जल्मा दिसाचो उडासकान आयच्या जेवणाक कुमोक केल्या रुपये 5,000 दिल्यात. ॲग्नेस डिसोजा आनी कुटाम बिजय तांचोय आमी उपकार बावडटा. आनी मरण पावल्या डेरेल प्रशांत डिसोजाक ससनाचो विशय आमी मागता. ह्या दोनूय कुटुंबांचे देवाचो आशिर्वाद मागया. तशेंच ह्या फुडें याच्या पयलें ह्या पुणतळाक ह्या मंगळाराच्या भक्तीपणाक आमच्या इगेच्या कामाक दान दिल्या सुमेस दाणीचेर देव 1000 वांट्यांनी आशिर्वादां घालून दी. तांकां बरें करून दी. तांची ते सभान जारी करून दिवन मागया. प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्घ्य दिता. हो दीस तुवें आमकां पळोवंक फोव केलें. बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां दवरलें. हांगासर आपोवन हाडलें. हे मेसाच्या बलिदानान आमी भाग घेतलो. हे भक्तीपण हांगासर आमी चलयलें. तुजें आराधन आमी केलें. मेसाचें बलिदान भेटयलें. देवाचें उतार आयकलें. पवित्र येवकरिस्त आमी सेवलो. आत्मीक घटाय आमकां लाभली. आतां हे दनपारा वेळार आमच्या कुडीच्या खाणाक आमी येता. हे जेवण स्पॉन्सर केल्ल्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या पुणतळाक दान दितल्या दानीक तूं बेसांवांनी भरू. प्रत्येक जण आमच्या योजना कुमोक करतल्यांक 100 न्ही 1000 वांट्यांनी तूं पाठी दी. तांची ते सामान जारी कर. हे योजना पंथा पावूंक आमकां तूं फोव कर. सालोरेस आमचे पासून तूं विनाती कर. आयचें जेवण आशिर्वादीत कर. आनी जेवण शेवतलें आमकां समेस्तांक एकवटी सांबाळ. तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन. आशीर्वाद
विनंती कर बगीमन कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले